प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची पयली चीट 29 ते 34 पर्यंत 29 to 34. आनी आमी आतां पयलें देवाचें उतर आमी आयकोया. जेजू देवाचो मेंढरो वो. दुसऱ्या दिसा जुवामान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हळें, पळया, वो देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलें, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड. हांवूच ताका वळखोनासलो, पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवचे खातीर हांव उदकान बातिज्म दीत आयलां. आनी जिवावान अशी गोवाय दिली. पारव्या सारको स्वर्गार्थान आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखोनासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान बातिज्म दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हळें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी, तोच पवित्र आत्म्यान बातिज्म दितलो. हें हांवें देखलें आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी आयकता की जॉन बातिस्ट जेजूक देवाचो मेंढरो म्हूण उलो मारता. जेन्ना जेजू येवचो आहलो ह्या संवसारान 6 म्हयन्यां पयलीं जॉन बातिस्ट हाचो जल्म जालो. आनी देवान जॉन बातिस्ताक ह्या संवसारान कित्याक धाडलेलो? आपल्या पुताची तयारी करपाक. जें काम जेजू करतलो आहलो लोकांक तयार करपाक जॉन बातिस्ताक धाडलेलो. आनी आतां उगोत पावलो की जेजू आपलें काम कोमेस करपाचो आहलो. आनी जेन्ना जेजू असो रस्त्यार वेता तेन्ना जॉन बातिस्ताचे शिश ताजे बरी आसतात. आनी जेन्ना जॉन बातिस्ट जेजूक पळयता तो म्हणटात आपल्या शिसांक, पळयात म्हणटा, हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मिसाक वेता आनी कोमयान दिवच्या आदीं पाद्री कोमया वयर आपल्या हातान धरून म्हणटा, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या 29 वडीन जें जॉन बातिस्तान म्हणलेलें तींच उतरां पाद्री एका मिसाक म्हणटा. आनी भाव भयणीनो, एके भाशेन जीं उतरां पाद्री म्हणटा तीं उतरां जॉन बातिस्तान जेजूकूय म्हणलें, आपल्या शिसांक म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आनी भाव भयणीनो, खरेंच जेजून खुर्सार वचोन सगल्या संवसाराचें पाप घेतलें आपल्या कुडीन आनी आमचे पासून तो मेलो. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी म्हूण मानता, जेन्ना जेजूक आमी आमचो देव म्हूण मानता, त्याच वेळार आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. इंग्लिशीन ताका म्हणटात वी आर बॉर्न अगेन. हेंच जेजून निकोदेमाक सांगलेलें जुवाचे 3री चिटीन. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता, आमी नोय रोचना जाता. आनी तेन्ना की जेजून आमची सगळीं पातकां घेता आनी आमकां देवाची धोव आनी देवाचें पूत करता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी आयज बारीक चिंतया, जेजून हो देव तो, देवाचो पूत तो, पूण तो ह्या संवसारान तुज्या आनी म्हज्या मोगा पासून येयलो आनी आमची सोडवण करपाक ताणें आमची पातकां घेतलीं, आमचें शिराप घेतलें, आमचें वायटपण घेतलें, आमची पिडा घेतली. जें आमकां सोसूंक जाय आसलें तें जेजून सोंसलें. आनी आतां भाव भयणीनो, आमकां कसलीच गरज ना कसलें सोंसपाक. फकत एकूच जें सोंसपाक जाय आमकां,
फकत आमच्या भावार्थाक की आमी खरें जेजूचे बाटलादर म्हणून लोक आमचेर आड येतलो, लोक आमकां वायट करतलो, लोक आमकां बरें आमकां नाकारतलो, पूण तितलेंच आमी सोंसूंक जाय जेजू पासत. पूण बाकीचें जें आमकां बरी सावूद, गिरेस्काय, सासणाचें जिवीत, सगळी खुशालकाय, शांती देवाची, हें सगळें जेजून घडोवन हाडलां जेन्ना आमी ताचेर आमी बाबार दवरला आनी आमी नोई रोस ना जाल्या. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी म्हणटा हो देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो, आमी फकत ही उतरां देवाक आर्गां दिवन म्हणूंक जाय, आर्गां तुका पापा, कित्याक ह्या देवाच्या मेंढऱ्यान जेजून आमची पातकां घेतली, आमची सगळी पिडा घेतली, आमकां नोई रोसना केली. आनी देखून ह्या वेळार जेन्ना हांव बापा तुज्या कडेन येता, हांव येता कित्याक हांव बरो न्हय, पूण जेजूच्या रोगता वरवीं हांवें जेजूचेर बावाट दवरला म्हणून आतां हांव तुजो चलो जाता, हांव तुजी चोली जाता. आनी देखून हांव तुज्या खोचेर येता जेजूच्या रोगता वरवीं. भाव भयणीनो, आयज आमकां ह्या शिवर्तमानाचेर इतली खुशालकाय आसूंक जाय कित्याक जेजू वरवीं आमी जाल्या देवाची भुरगीं. आमी खरेंच आमची पातकां जेजून घेतल्या आनी आमी एके भाशेन ही भुरगीं जाल्या म्हणून दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आमी आयजतान वावरुया. भाव भयणीनो, ही फकत बरी खबर आमीच दवरीत जाल्या कितलो लोक आहा ह्या संवसारान जो ही बरी खबर नकळो. आमी म्हणटा शिवर्तमान म्हणजे कितें? शिवर्तमान म्हणजे बरी खबर, इतली बरी खबर की आमकां केन्नाय दुबाव दिसता आमच्या मनान, खरेंच इतलेंच करूंक जाय, आमी फकत जेजूचेर बावर दवरूंक जाय, वय तितलेंच करूंक जाय. जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, ताच्या उतराचेर बावर दवरता, आमी नोई रोसना, आमी देवाची भुरगीं जाता, सगळें बरें आमकां फावो जाता. आनी जेन्ना आमकां बरें फावो जाता, आमी बरी खबर आमच्या कडेन दवरतल्या ना, आमी दुसऱ्या कडेन वचोन ही बरी खबर सांगतल्या की जेजू आमचे पासत मेलो, आमकां नोई रोसना केली, आमकां देवाची भुरगीं केली. आनी देखून तुमी जेजूक मनान आपलो सुमियाक दोनी बिश्टें आमचें देवसांव केलें, हें केलें, तें केलें, मागणें केलें, आमी जाता भुरगीं देवाची. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर ताच्या उतराचेर बावर दवरता, खरेंच तें उतर पाळटा आनी दिसपट्ट्या जिवितान तें करून आमीच एक जोयतीवण जिवीत जियेता, तेन्नाच की आमच्या दुसऱ्या कडेन वचूं येता आनी बरो खबर दिवंक जाय. आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, आमी भायर वचोया, आमच्या फोनाचेर वचोया, आमच्या इंटरनेटाचेर वचोया, ही बरी खबर आमच्या फॅमिलीक, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातेन दिवया की खरेंच हो देव आमचो मोगाळ देव आमकां जोयतीवण केला आनी तुमी ह्या जेजूक मानून तुमी जोयतीवण जिवीत जियात आनी खरेंच हें जोयतीवण जिवीत आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजून तुमकां सगल्यांक तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.